मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजाचो येवकार. तुमकां येवकार दितना आयचो एक म्हत्वाचो असो जो टॉपीक आसा तो म्हणजे हेल्थ कोचिंग, भलायके विशीं ट्रेनिंग आनी हे कशें दितले आनी कितें म्हत्वाची म्हायती आमकां दितले त्या खातीर आमचे कडेन तज्ञ आसा डॉक्टर प्रज्ञा नायक, न्यूट्रिशनिस्ट आनी हेल्थ कोच. आनी आयचो विशय सगळ्यांच्याच म्हत्वाचो आसा, सगळ्यांच्याच गरजेचो आसा, तेन्ना सगळ्यांनी लक्ष दिवन आयकचें. विशय सुरू करतना डॉक्टर तुमकां येवकार दिता स्टुडियोन आनी तुमकां वेलकम करता. सगळ्यात पयलीं डॉक्टर म्हाका सांगात, जेन्ना आमी म्हणटा की हेल्थ कोचिंग, वॉट यू मीन बाय हेल्थ कोचिंग, म्हणजे भलायकेचें कोचिंग म्हणजे कितें? हेल्थ कोचिंग म्हणजे जी आमची जीवन पद्दती आसा, लायफस्टायल ती कशी आसची आनी तातूंत खंयच्यो हेल्था विशीं बऱ्यो संवयी आसच्यो, हेल्थ हॅबिट्स आसच्यो की ज्या कारणान आमी निरोगी आनी रोगमुक्त जीवन जगू शकतली. जेन्ना आमी हेल्थ कोचिंग म्हणटा आमी होलिस्टीक हेल्थ हाजे बाबत उलयता. म्हणजे जेन्ना खंयचें दुयेंस जाता तेन्ना वखदांची गरज आसताच, पूण त्या बरोबर आहार म्हणजे न्यूट्रिशन, व्यायाम म्हणजे ॲक्टिव्हिटी, एक्सरसाइज, लायफस्टायल म्हणजे जीवन पद्दती, तातूंत न्हीद, आमचें मानसीक स्वास्थ्य आनी एनवायरनमेंट जें वातावरण आसा, हे सगळे फॅक्टर्स कन्सिडर करून एक लायफस्टायल प्लॅन आसप, फक्त डायट प्लॅन, एक लायफस्टायल प्लॅन आसप आनी तो रेग्युलरली फॉलो करप हाची गरज आसा. सो जर आमची लायफस्टायल सारकी आसा, हेल्दी आसा, जाल्यार वखदांची आमकां कांय गरज पडची ना. आनी जर लायफस्टायल आमची हेल्दी ना जाल्यार डायबिटीज सारके दुयेंसान वखदां घेवन सुद्दां ताचो व्हडलो परिणाम जायना, फरक पडून येना. म्हणून हेल्थ कोचिंग ह्या विशयाचें ज्ञान आसप, ताचे बद्दल जागरूकता आनी लोकांक मोटिवेट करप की तांणी ही जीवन पद्दती, हेल्दी लायफस्टायल फॉलो करची आनी खुशाल जीवन ताजे मुळे तांकां मेळचें, हे गरजेचें आसा. सो बेसिकली एक सर्वांकश अशी, म्हणजे सगळ्या दृश्टिकोनाचो विचार करून ताचे आहार, ताचे बाकीचे व्यायाम, ताचे सगळ्यो एक्टिविटी हाचेर भर दिवन केल्ली जीवन पद्दतीचें प्लॅनिंग म्हणजे हेल्थ कोचिंग अशें म्हणूं येता. म्हाका सांगा डॉक्टर, आतां पळय हेल्थ कोचिंग आसा तातूंत हे तुमी आतां सांगलें की एक डायबिटीस एग्जाम्पल दिलें, पण तरी पण हांव तुमकां विचारता की हू निड्स हेल्थ कोचिंग? कोणाक हाची गरज आसता चड? हेल्थ कोचिंग हे अशाय लोकांक जाय की जांकां दुयेंस आसा, डायबिटीज, लायफस्टायल डिसऑर्डर आसा, म्हणजे डायबिटीज आसा, प्रेशराचे आसा, PCOS आसा, जे कोलेस्ट्रॉल वाडटा तांकांय जाय. बट हाज्या बरोबर जे लोक हेल्दी आसा तांकांय जाय, सो दॅट की हाजे फुडल्या वर्सांनी तांचे हेल्थ सारकें उरतलें आनी तांकां दुयेंस जावचें ना. आनी हे एक आमच्या डेली रुटिनान आमी फॉलो करूंक जाय. म्हणजे आमकां सकाळीं उठून चिंतचें पडना की आमकां ब्रश करूंक जाय. बरोबर. तशें सकाळीं उठल्या बरोबर एक्सरसाइज करप ही एक संवय आमी लावून घेवंक जाय. म्हणून ही जर संवय आमी जर भुरग्यांक सुद्दां शिकयली ल्हानपणा पासून, जाल्यार ही संवय तांकां फुडें उरता. म्हणून हेल्थ कोचिंग भुरग्यांकूय तितलेंच गरजेचें आसा. तांचोय आहार, तांचोय व्यायाम हाचेर भर दिवप. कित्याक आतां चडशा भुरग्यांच्या हातान मोबायल आसता, टॅब आसता, भायर खेळप कमी जाला. म्हणून हे जे 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ म्हणटा आमी ताका, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज आनी लायफस्टायल, हाजी गरज आमकां सगळ्यांकूच आसा. बरोबर. सो तरी पण जर आमी न्यूट्रिशनाचेर भर दितलो जाल्यार तुमी थंय कितें सांगूंक सोदतली डॉक्टर? न्यूट्रिशन म्हणजे आतां आमी कितें खाता तें आनी तें कशें खावप हें इम्पॉर्टंट आसता. जेन्ना आमी अन्न खातात तातूंत आमकां कॅलरीज मेळटात. जर ह्यो कॅलरीज आमकां गरजे पेक्षा चड मेळ्ळ्यो, म्हणजे जितलें आमी खालां ताचे पेक्षा चड जर आमी ते यूज केले ना, जितली एक्टिविटी केली ना, जाल्यार कॅलोरीक सरप्लस जाता. म्हणजे कॅलरी एक्स्ट्रा मेळटात शरिराक आनी तातूंत स्थूलपणा, वजन वाड जाता आनी ताच्या कारण वेट वाडून दुयेंसां सुरू जाता. आनी जर आमी जें अन्न खाता, जें आमकां कॅलरीज मेळटा,
जर ताच्याकून चड जर आमी ती एक्टिविटीन यूज केली जाल्यार कॅलोरीक डेफिसीट जाता. सो तातूंत विकनस येवंक शकता. आनी हातून BMI ऑर बॉडी मास इंडेक्स हो एक फॅक्टर खूब गरजेचो आसता. ताचो व्हॅल्यू नॉर्मल 18.5 to 24.9 आसूंक जाय. जर तो 24.9च्या चड आसा जाल्यार वजन वाडलां, ओबेसिटी, ओवरवेट म्हणटात आमी ताका. आनी जर ते कमी आसा जाल्यार विकनस येता. तर जेन्ना आमी हो BMI बॉडी मास इंडेक्स कॅल्क्युलेट करता तेन्ना हायट म्हणजे लांबी आनी वजन हे दोन आमी कन्सिडर करतात. सो व्हडल्यांची हायट सेम उरतली. सो वेट हो एक असो पॅरामिटर आसा की तो आमी मॉडिफाय करून आमी आमचो BMI नॉर्मल हाडूंक शकता. सो म्हाका सांगा डॉक्टर, आनी एक म्हत्वाची गजाल तुमकां आतां गोंयचो मनीस, सर्वसामान्य गोंयचो मनीस तो नुस्तें खातलो, ताका भाज्यो मातश्यो कमीच ताका आवडटात किंवा बाकीचे आहारान तेचे म्हणजे लेट टू बी लिटल फ्रँक म्हणटा तशें की तो दूद बी कमी पिता. कारण जो पंजाबी मनीस ताका दूद भरपूर पिता, गोंयच्या मनशाक ते व्हडलेशें आवडना, तो पचयना. तरी पण गोंयच्या मनशाचो बॅलन्स डायट अशें जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना तुमी वॉट इज युअर रिकमेंडेशन? सो जशें की हांवें म्हणलें, कशें खावप आनी कितें खावप आनी कशें खावप हे दोनूय गरजेचें आसा. जर आमी थाली कन्सिडर केली, ताचे जर आमी 4 भाग केले जाल्यार एक भाग सॅलड आसूंक जाय, एक भाग वेजिटेबल्स आसूंक जाय, एक भाग प्रोटीन्स आसूंक जाय आनी एक भाग ते शीत कार्बोहायड्रेट्स जाले. सो सॅलडान टमाट, काकडी, कॅबेज, बट रॉ खावचें न्ही, स्टीम करून खावप बरें. वेजिटेबल्स जाल्यार हिरवी पालेभाजी, ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स, सिजनल वेजिटेबल्स. प्रोटीन तातूंत वनस्पतीचे पासून मेळटा ते प्रोटीन्स म्हणजे दाळ, डिफरंट तरेचे चणे, हळसाणे, मशरूम. आनी एनिमल प्रोटीन म्हणजे ताती, चिकन, फीश हे आयले. आनी लास्ट म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स म्हणजे आमचे शीत आमी जेवता ते, रायस, व्हीट, ऑल्सो मिलेट्स म्हणजे रागी, बाजरा, जवार हे मिलेट्स हे हातून अशे घटक असतात की जे हेल्थाक खूब बेनिफीट करता. म्हणून 2023 हे भारत सरकारान इयर ऑफ मिलेट म्हणून डिक्लेअर केल्लें. ताचे बद्दल जागृकता निर्माण जावंक. बरोबर. त्या बरोबर फ्रुट्स आनी नट्स म्हणजे सकाळीं उठल्या बरोबर 5 बदाम खावप आनी फ्रुट्स, तरेतरेचे फ्रुट्स खावप, पूण जेवणाच्या पयलीं, सो दॅट अब्जॉर्प्शन बरें जाता. बट तुमी जर आमचे गोंयकारांचें जेवण पळयलें, शीत, हुमण आनी कडी, जाल्यार आमी पयलीं कितें करता, जेवणाची एक पद्दतूय आसता. पयलीं आमी सॅलड आनी प्रोटीन म्हणजे नुस्तें, ताती हे खावंक जाय, मागीर भाजी, आनी ताज्या नंतर जितली भूक उरता तातूंत शीत, हुमण, की ज्या कारणान कितें जाता की जितलें आमचें शीत जेवप जाता तें कमी जाता. सो वजन वाड जायना चड. बट आमी गोंयांत पयलीं शीत आनी हुमण जेवतात आनी मागीर बाकीचे फ्रूट, वेजिटेबल, सॅलड सगळें नंतर येता. सो ही एक संवय आमी चेंज करूंक शकता. सो बेसिकली तुमी जर अशें म्हणजे हें जर नट शेल करतले किंवा हें करतले जाल्यार तुमी इटींग द रायट वे म्हणजे कितें म्हणून कन्सायज सांगतले जाल्यार? इटींग द रायट वे म्हणजे जर आमकां भूक लागली आनी ती भूक आमी जर रेट केली ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 जाल्यार ॲट 2 वी शूड आमी जेवण सुरू करूंक जाय. 5 ऑन दॅट स्केल पर्यंत रावप ना. तितली चड भूक लागत सर जर आमी रावली जाल्यार ओवर इटींग जाता, चड खावप जाता. त्या प्रमाणे जेवतना केन्ना स्टॉप करप जेवण. तर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 परत रेट केलें जाल्यार ॲट 8 पोट भरसर खावप ना. दुसरें म्हणजे टायमींग. रातचें जेवण 8 पर्यंत खावप बरें आनी सकाळी ब्रेकफास्ट जर आमी परत 8 केलो जाल्यार तितलो 12 वरांचो रेस्ट बॉडीक मेळटा. इंटरमिटंट फास्टींग जाता. आनी जेवतना आमी खंयच्या स्टेट ऑफ मायंडान आसता, म्हणजे आमी खाईन खाता, कितें चिंतून खाता जाल्यार वी आर इन अ आमी सिंपथॅटीक स्टेटीन आसता, तातूंत अब्जॉर्प्शन सारकें जायना. सो जर आमी एका रिलॅक्स स्टेटीन आसा, जर आमी जेवणाचेर अटेन्शन दिवन खाता, म्हणजे जर आमी खंयचेंय रुचीक जेवण पळयलें तें पळयतकरूच त्या वासानूच आमच्या तोंडान उदक सुट्टा. ताका म्हणटा रोमॅन्सिंग द फूड. म्हणजे सगळे सेन्सीस इनवॉल्व करप आनी रूच काडून अटेन्शन दिवन जेवप. सो वी आर तेन्ना आमी पॅरासिंपथॅटीक फेजीन आसता, तेन्ना जेवप बरें जाता. चवथें म्हणजे चाबून खावप जेवण. आमकां खबर आसा बट तें जशें जायना 10 ते 12 वेळा, कित्याक आमकां टायम नासता, आमी घाईन खातात. सो ह्यो खूब ल्हान गोश्टी आसा बट तातूंत खूब फरक पडटा फॉर जर आमचें जेवण बऱ्या भशेन आमकां पचूंक जाय जाल्यार.
सो इन नटशेल आमी म्हणटा की जेवणाक बेश्टे अशें गप्पा करून खावच्या परस ताका पळोवन सुशेगाद म्हणजे रूच काडून खावपाक जाय किंवा रूचय येवपाक जाय ते म्हाका ताका एस्थेटीक व्हॅल्यू आसपाक जाय ताका तुका तुज्या मनान ती भावना तयार जावपाक जाय दॅट इज बेटर वे ऑफ दिस थिंग. डॉक्टर मैं आनीक तुमकां प्रश्न विचारता की आजकाल देर इज लॉट ऑफ म्हणजे टॉक शहर में हंगामा है की प्रोटीन्स खावपाक जाय कार्बोहायड्रेट्स डिलीट करपाक जाय हाचे विशीं आनी तरेतरेचे लोक तरेतरेचे सांगता. एक तुमी वॉट्सॅप पळयला एक एकटो सांगता हें खा दुसरो सांगता तें खा हो सांगता तें खावं नाका तो तेंच खा म्हणटा. दॅट्स कन्फ्युजन आनी ही युनिवर्सिटी म्हणजे वॉट्सॅप युनिवर्सिटी हॅज कन्फ्यूज द मायंड्स ऑफ सो मेनी पीपल. वॉट इज युअर टेक ऑन प्रोटीन? प्रोटीन्स हे गरजेचे असता बॉडी रिपेअर हिलिंग खंयचोय घाव पेकूंक आमची त्वचा केस म्हणजे हेल्था खातीर गरजेचे असतात. त्या बरोबर प्रोटीन्स मसल जे असता म्हणजे मास मसल मासा खातीर ताच्या ग्रोथा खातीर इम्पॉर्टंट असता. आता मसल मास जे असता बॉडीन ते डायबिटीज सारखे दुयेंसान सुद्दां खूब ते डायबिटीज सारखे दुयेंसां कंट्रोलान हाडूंक किंवा डायबिटीज न जावची म्हणून मसल मास तितले पर्संट आसप गरजेचें असता. तर कशें की जेन्ना ग्लुकोज बॉडीन तयार जाता जेवण आमी खातकच जे ग्लुकोज तयार जाता तेजे एक्स्ट्रा ग्लुकोज उरता ते लिव्हरान स्टोर जाता ग्लायकोजन म्हणून आनी उरलेले जे आसा ते मसलान स्टोर जाता. जर मसलान स्टोर जाले तरी उरले जाल्यार ते फॅट चरबी जाता आनी ताज्या कारणान मागीर फॅट वाडून वेट वाडून परत लायफस्टायल डिजीजीस डायबिटीज प्रेशर PCOD परत सुरू जाता. म्हणून मसल मास आसप हे कंपेर्ड टू फॅट मास मसल मास आसप हेल्प करता. आतां आमकां हे प्रोटीन शरिरान एडिक्वेट मेळटा काय ना. जेन्ना आमी दाळ करतात ती दाळ आमी चडशी पातळ करतात सो आमकां जे दाळ मेळटा ती 3 ग्राम आसता पूण मनशाक 1 ग्राम पर kg वेट म्हणजे जर एक 60 kgचो मनीस आसा ताका 60 ग्राम प्रोटीन जाय. अच्छा. सो इवन एक ताती किंवा एक पोस्त धरले 50 ग्रामाचे जाल्यार 7 ते 9 ग्राम प्रोटीन मेळटा. सो तितलें प्रोटीन आमकां एडिक्वेट मेळना. म्हणून प्रोटीन सप्लिमेंट्स वनस्पती प्लांट प्रोटीन नाल्यार वे प्रोटीन आणि वेट ट्रेनिंग घेवप हे खूप गरजेचें असता. सो अकॉर्डिंग टू यू प्रोटीन हो खूप महत्वाचो घटक आसा तो घेवपाक जाय बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कार्बोहायड्रेट्स. येस बरोबर. कारण लोकांचे म्हणजे कितें आसा की ना कार्बोहायड्रेट घेवपूच ना शीत घेवपूच ना सो कळ्ळें मागीर तुमचो किटो डायट आनी हे प्रकार आयला पळय. वॉट इज युअर टेक ऑन दॅट? म्हणजे मातसो एकेडमिक क्वेश्चन आसा म्हणजे कितें आसा वॉट यू म्हणजे तो प्रोटीन्स घेतल्या उपरांत किटो जावप इज हेल्पफूल काय इट शूड बी बॅलन्स लायक? बॅलन्स आसूंकूच जाय. प्रोटीन्स दॅट इज लेटर किटो डायट इज ते ट्रेंड आसा बट सद्या आमी जर कॉमन मनशान जर प्रोटीनाचेर भर दिलो कित्याक आमकां प्रोटीन कमी मेळटात. बरोबर. कित्याक आमचें तितलें खावप जायना स्पेशली गोवन डायटान आमी नुस्तें खूब कमी खाताशें दिसता आमकां. सो बरें डॉक्टर आतां आमी प्रोटीनाचेर उलयले कार्बोहायड्रेट उरता तो फॅटा विशीं तुमचें कितें मत? फॅटूय तितलेंच गरजेचें आसता बट फॅट हेल्दी फॅट्सूय आसता आनी ऑयल्स आसता आनी अनहेल्दी फॅट्सूय आसता. सो अनहेल्दी फॅट्स हे खंयचे सिस ट्रान्स डिहायड्रोजनेटेड. जर आमी खंयचे फूड आयटम बाय केले तातूंत जर लेबल आसता तातूंत कितले फॅट आसता प्रोटीन्स आसता ते जर आमी चॅक केले तातूंत जर सिस ट्रान्स हे जर फॅट आसा ते अनहेल्दी फॅट्स. पूण जर omega-3 omega-6 DHA हे जे फॅट्स आसा म्हणजे जे भाजपाल्यांनी असता फिशान नुस्त्यान असता ते हेल्दी फॅट्स. आता चडशे जे बॅड फॅट ऑर अनहेल्दी फॅट्स असता ते जेन्ना आमी स्नॅक्स खातात भायले खातात तळिल्ले खातात बेकरीचे खाता जेन्ना आमी अनहेल्दी ऑयल्स यूज करता रिफायंड ऑयल्स यूज करता तातूंत खूब केमिकल प्रोसेसींग जाता तेन्ना ते आमच्या शरिरान वता. सो हेल्दी ऑयल्स आमकां हेल्दी फॅट्स आमकां मेळटात ते नट्स अँड सीड्स. त्या बरोबर हेल्दी ऑयल्स म्हणजे रादर दॅन रिफायंड ऑयल जर आमी कोकोनट ऑयल ऑलिव्ह ऑयल आवोकाडो ऑयल अशे ऑयल्स वेगळे मेळटात ते जर यूज केले जाल्यार ते बऱ्याक पडटा. अच्छा. म्हणजे हे जे आमी बाकीचे घेता म्हणजे सो कॉल्ड फास्ट फूड किंवा बाकीचे जंक फूड इज टू बी अवॉयडेड इन नटशेल. आणि जे घरा कडेन करता किंवा आपल्या नजरे खाली करता ते महत्वाचे दॅट गिव्ज यू बेटर हेल्थ आणि बेटर म्हणजे सगळे म्हणजे कंपोनंट जे आसा म्हणजे प्रोटीन फॅट हे सगळे नजरे खाला येता आणि इट इज बेटर. डॉक्टर म्हाका सांगा हे सगळे उलयतना आमी एक महत्वाचो घटक अजून आमी टच करूना तो म्हणजे विटामिन्स अँड मिनरल्स. हाचे विशीं तुमकां कितें सांगपाचें आसा? विटामीन B आणि C हे जे असता ते वॉटर सोल्युबल म्हणजे ते उदकान विरघळून वता. सो जेन्ना आमी भाजी बॉयल केली जर आमी उदक ते उडयले जाल्यार तातूंतले प्रोटीन तातूंतले विटामिन्स वतात वेस्ट जातात. त्याच बरोबर विटामीन B12 हो जो विटामीन आसा तो फक्त एनिमल प्रोडक्ट्स म्हणजे
ताती चिकन हातून मेळटा जे आमकां वनस्पतीन मेळना. त्या बरोबर अशें आढळून आयलां की विटामीन डीचें प्रमाण जें आमकां सनलायट वतान मेळटा किंवा थोड्या जेवणांनी मेळटा अन्नांतल्यानूय मेळटा ताजें प्रमाण खुबश्या जाणांनी कमी आसता. सो विकनस येवप हॉर्मोनल इम्बॅलन्स आसप हें दिसून आयलां. ऑल्सो खुबश्या बायलांनी आयर्न जे हिमोग्लोबीन सुद्दां जर सारकें आसा आयर्न स्टोर्स हे कमी आसता म्हणून विटामीन B12 विटामीन डी आयर्न लोह कितले आसात ताचे टेस्ट करप आनी त्यानुसार आहार घेवप आनी वखदां घेवप हें गरजेचें आसा. हे विटामिन्स आनी मिनरल्स आमकां भाजी फळ आनी नट्स अँड सीड्स हातून मेळटा. सीड्स म्हणजे फ्लॅक्स सीड्स पंपकीन सीड्स अशे बाजारांत मेळटात तर हातून मेळटात. सो हे जेन्ना आमी फ्रुट्स वेजिटेबल्स खाता तेन्ना बॉडीन एक अल्कलायन एनवायरनमेंट तयार जाता. म्हणजे चडशें आमचें जेवण जेन्ना आमी खातात तातूंत बॉडी ॲसिडीक जाता. सो हे जे असले जे अन्न पदार्थ आसा म्हणजे भाजी पालो आनी फ्रुट्स ते ताका न्यूट्रलायज करता. सो ॲसिडिटी खातीर कॅन्सर सारकी दुयेंसां सुद्दां जावंक शकता. अच्छा डॉक्टर, आता एक महत्वाचो प्रश्न आनी तो सगळ्यांच्या जे आमी स्पेशलायज बायलां जी आसात त्यांच्या वतीन असो विचारता. ती म्हणटा की आमी सकाळी उठली ती सांजची मेरेन आमी सकाळी समज 6 उठली जाल्यार रातची 10-11 म्हणसर किचनान आसता आनी आमी इतकें काम करता की इट इज मोर दॅन द एक्सरसायज. आनी एक्सरसायज कित्याक करपाचो हो जो सगळ्यात आनी दादल्यांचो आसत असो ना अशें म्हणना पण बायलांचें कॉमन एक्सप्लेनेशन आसता. सो तांकां दिसता आनी एक्सरसायजीची गरज ना. तर ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर जेन्ना आमी प्रोटीन कार्बोहायड्रेट फॅट्स मिनरल्स विटामीन हे सगळें आमचें कॉम्बिनेशन जर उलयलें जाल्यार एक रोल आसा तो म्हणजे एक्सरसायजाचो. वॉट इज युअर टेक ऑन दीस बीइंग अ लेडी? सो जी ॲक्टिविटी आमी जी आसता ती 2 तरेची आसता. एक आसता नॉन एक्सरसायज आनी एक आसता एक्सरसायज. NEAT म्हणजे नॉन एक्सरसायज ॲक्टिविटी थर्मोजिनेसीस आसता. जी ॲक्टिविटी आमी डेली डे टू डे करता किचनान नाजाल्यार कामाक वॉकिंग टॉकिंग उलोवप हातून जी एनर्जी खर्च जाता ती NEAT. पूण त्या बरोबर एक्सरसायज ॲक्टिविटी ही खूब गरजेची आसता जर आमचे वेट आमचो नियंत्रणान उरूंक जाय. जेन्ना आमी एक्सरसायज म्हणटा तेन्ना फक्त जिमान वचप न्ही. एक्सरसायज म्हणजे जिमान वेट ट्रेनिंग ओके स्ट्रेंथा खातीर बट फ्लेक्सिबिलिटी आमचें शरीर भुरग्यां भशेनूच आसूंक जाय न्ही म्हणजे लवचीक आसूंक जाय. सो त्या खातीर फ्लेक्सिबिलिटी खातीर योगा शिकप त्या बरोबर आमचें ब्रिदिंगूय सारकें आसूंक जाय म्हणून प्राणायाम सारके आनी डान्स त्या बरोबर अशे डिफरंट एक्सरसायजीस आमी करूंक जाय इन्क्लूड करूंक जाय. फक्त एका जिमाचेरूच फोकस करप ना. मागीर कार्डिओ आसता जातून आमकां स्टॅमिना मेळटा. सो हे सगळे वेगळे वेगळे तरेचे आमी एक्सरसायज ट्राय करूंक जाय. सो हातून एक तर आमचो कॉन्फिडन्स बॉडी कॉन्फिडन्स वाडटा पॉस्चर बरो जाता आमचो फूल दीस लायट वता जर आमी सकाळी एक्सरसायज केलो. त्या बरोबर सम हॅपी हॉर्मोन्स रिलीज जाता. म्हणजे जेन्ना आमी खंयच्याय मनशाक धांवता ते पळयता तेन्ना आमकां दिसता धांवूं कशें. सो तेन्ना डोपामीन म्हणून एक हॉर्मोन सिक्रीट जाता. जेन्ना आमी एक्सरसायज करूंक लागता 1 ते 2 वरां आमी वर्कआवट केलो जाल्यार एंडोर्फीन म्हणून एक हॉर्मोन सिक्रीट जाता. इट इज अ हॉर्मोन वीच इज अ प्लेजर हॉर्मोन. मागीर ताच्या नंतर जर आमी ते कंटिन्यू केले 1 म्हयनोभर जाल्यार सिरोटोनीन हो एक एंटी डिप्रेसंट हॉर्मोन तातूंत मूड आमचो बरो उरता अगेन अ हॅपिनस हॉर्मोन. आनी अशें जर आमी कंटिन्यूस आमची लायफस्टायल दवरली जाल्यार ऑक्सिटोसीन हो हॉर्मोन वीच इज अ हॉर्मोन ऑफ सेल्फ लव. सो आमकां आमच्या विशीं बरें दिसूंक लागता. सो बेसिकली हे सगळे फॅक्टर्स आसा ते एका एक्सरसायजान येता आनी त्याच प्रमाणे तुमचे हे सगळे एक्टिविटीज जे आसा दॅट एलिवेट्स दॅट. ताका तुम्ही म्हटलें की हॅपी हॉर्मोन्स किंवा एंडोर्फिन्स म्हटले यू फील गूड म्हणजे फील गुड इन द फॅक्टर्स आसतात. डॉक्टर आनी एक म्हत्वाची गजाल आतां येता ती म्हणजे अपार्ट फ्रॉम एक्सरसायज अँड अपार्ट फ्रॉम डायट इज युअर मायंडसेट. मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण अशें तुकाराम महाराज म्हणटा. आनी आमी ताका म्हणटाना कितें म्हणटा स्ट्रेस मॅनेजमेंट किंवा स्ट्रेस हाचो रोल कितें आसा? जेन्ना आमकां तणाव जाता आतां चडसो तणाव तो मानसीक आसता तेन्ना बॉडीन कॉर्टिसोल हो एक हॉर्मोन सिक्रीट जाता. सो तातूंत जे अमायनो एसिड्स आसा ते ब्रेकडावन जाता मसलांतले आनी लिवरान वचून ते कन्वर्ट जाता ग्लुकोज. सो ग्लुकोज म्हणजे एनर्जी. सो ही एनर्जी युटिलायज जावंक जाय. सो आतां जो आमचो स्ट्रेस आसा तो मानसीक स्ट्रेस आसा. पयलीं स्ट्रेस म्हणजे एक वाग आसा आनी आमकां धांवूंक जाय सो ती एक्टिविटी यूज जाताली. बट आतां आमचो मानसीक तणाव जाला आनी ती जी एनर्जी जाता ती यूज जायना. सो ती एनर्जी जेन्ना जशें हांवें सांगलें की जर ग्लुकोज मसल लिवर हातून स्टोर जावन जर उरले एक्स्ट्रा उरले जाल्यार ते फॅट किंवा चरबीन जाता आनी चडशे ते पोटा कडेन स्टोर जाता म्हणजे बेली फॅट म्हणटात ते.
म्हणून आणि ताच्या नंतर मागीर डायबिटीज सारखी लायफस्टायल डिसऑर्डर सुरू जाता म्हणून ते वेस्ट सर्कम्फरन्स पोटाचें माप घेवप वेस्ट टू हिप रेशो हे आमी कन्सिडर करता. सो डॉक्टर आमचे कडेन आनीक 5 मिनटां उरल्या तातूंत एक म्हत्वाचे 2 प्रश्न हांव तुमकां त्या पयलीं विचारूंक सोदतां. एक म्हणजे लायफस्टायल मॉडिफिकेशन म्हणजे कितें आनी वॉट हेल्थ एज्युकेशन मिन्स तातूंत तुमकां जर आनी कितें सांगचें दिसलें तें तुमी सांगूंक शकता. तर लायफस्टायल मॉडिफिकेशन म्हणजे तातूंत आमची न्हीद आयली सो ती एडिक्वेट मेळूंक जाय. दुसरें म्हणजे आमच्यो हॅबिट्स म्हणजे जेवणा नंतर वॉकिंग करप, जेवतना मोबायल पळोवप ना. दुसरें म्हणजे आमचे इमोशनल वेलबींग मानसीक स्वास्थ्य म्हणजे पॉझिटिव्ह विचार करप, ताजे विशयी वाचप, मोटिवेशनल मेडिटेशन. त्या बरोबरच इम्पॉर्टंट आसा की आमी ट्रॅक करचें जें आमी कितें खाता, जें आमी जितलो आमी व्यायाम करता तो आमी ट्रॅक करचो हें गरजेचें आसा. सो दॅट आमकां कळटा की आमी आमचें जेवण कितलें हेल्दी आसा कितलें अनहेल्दी आसा, कितली आमची एक्टिविटी आसा. सो डायट आनी एक्सरसाइज डायबिटीज सारके दुयेंसान खूब हेल्पफूल आसता. तर कित्याक की जेन्ना ग्लुकोज शरिरान वाडटा तेन्ना तेजे ग्लुकोज आसता ते इन्सुलीन ह्या हॉर्मोना खातीर आमच्या सेलान वता आनी आमकां एनर्जी मेळटा. सो जेन्ना टायप 1 डायबिटीज आसता तातूंत इन्सुलीन आसच ना, पूण जे टायप 2 डायबिटीज आसता तातूंत इन्सुलीन आसता पूण सेलान ऑलरेडी ग्लुकोज इतलें आसता की ते इन्सुलीन ग्लुकोज आनी जे ग्लुकोज आसा ते यूज करूंक मेळना आमकां. सो आमची शुगर लेवल वाडटा आनी शुगर लेवल वाडल्या कारणान मागीर परत डायबिटीसाचो त्रास जाता. सो म्हणून डायबिटीसान जें जेवण अशें अन्न खावप जितून ग्लायसेमीक इंडेक्स कमी आसता म्हणजे जे शुगर स्पायक दिना. आनी दुसरें म्हणजे एक्सरसायज हेल्प करता कित्याक जे एक्स्ट्रा ग्लुकोज जे सेलान आसा ते एक्सरसायजा खातीर ते सेल डिटॉक्सिफाय जाता आनी परत न्यू ग्लुकोज भितर एंटर करूंक शकता. हेल्थ एज्युकेशनाचे बद्दल जर हेल्थ कोचिंग इज हेल्थ एज्युकेशन. बरोबर. खुबशे आतां जेन्ना खंयचें दुयेंस जाता तेन्ना वखदांचेर आमकां पयसो आनी टायमूय आमचो यूज करचो पडटा. त्यापेक्षा जर आमी हेल्थ एज्युकेशनाचेर टायम दिलो आनी पयलीं जर इन्वेस्ट केलें त्या बरोबर ल्हानपणा पासून भुरग्यांक जर आमी शिकयलें हेल्थ आनी न्युट्रिशन ह्या सब्जेक्टाचेर जर भर दिलो जाल्यार आमची फुडली पिढी सुद्दां खूब हेल्दी उरतली. आनी आजकाल मोबायला खातीर टॅक्नोलॉजी खातीर अवेरनस आसा बट टायम ना लोकांक फॉलो करपाक. बट फुडलें जनरेशन मे बी आमी हे सगळें फॉलो करतलीं, आमी एक हेल्दी लायफस्टायल फॉलो करतलीं आनी फुडलें जनरेशन आमी हेल्थ लिटरेट्स बरोबर अशें आमचें जनरेशन आसतलें. सो बेसिकली तुमी म्हणटा की जर पेरंट्स जर तेंच्यांनी वेवस्थीत स्वता कडेन लक्ष दिलें, भुरग्यांक जर योग्य संवय लायल्यो, पयलीं स्वताक संवय लावप की सकाळी उठून जशें तुमी सांगलां एक्सरसायज करप, योग्य डायट घेवप, भायलें खावप ना, जंक फूड खावप ना आनी हें सगळें जेन्ना ती करता पेरंट्स तेन्ना भुरगीं आपुणूच शिकतलीं आनी फुडली पिळगी जी आसा ती हेल्थ लिटरेट जातली, हेल्दी जातली आनी तांकां हेल्थ कोचिंग हें ऑटोमॅटीक तांच्या पेरंट्सा कडल्यान मेळटलें. सो जेन्ना अशी पिळगी तयार जातली तेन्ना इट वील बी हेल्दी फॉर द हावस, फॉर द कम्युनिटी, फॉर द नेशन एंड फॉर द वर्ल्ड. मागीर डॉक्टर तुमी बरोच मुद्दाम वेळ काडून स्टुडियोन आयली आनी आमकां खूब मोलादीक म्हायती दिली. ह्या खातीर आमचे सगळे जे पळोवपी आसात तांच्या वतीन आनी स्टुडियोच्या हेल्थ डॉक्टर टिमीच्या वतीन मुखार आजान देव बरें करूं. नमस्कार.